दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. मंगळारा हिंदू भावांनी गोंयभर दत्त जयंती मनयली. ह्या निमतान विविध देवळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. पळयात श्री क्षेत्र पिंपळेश्वर दत्त मंदिरांतली दत्त जयंती. RDX ब्युरो रिपोर्ट. हांव राजेश गांवस, श्री क्षेत्र पिंपळेश्वर दत्त मंदिर ट्रस्टाचो अध्यक्ष आणि ही आमची कमिटी. आज दत्त जयंती खातीर रातच्यान हे सगळे भुरगे कमिटी आपलो जीव तड मेहनत करून वावरतात. तर अशें हें सजयल्लें आसा आमी देवूळ. फुड्यान पयशे जाल्यार माटोळी बीन गेल्ली आसा. ती सगळ्यांनी केळमे हे ते हाडून ती माटोळी सजिल्ली आसा. सकाळी आयज विविध कार्यक्रम जाले. सकाळी काकड आरती जाली. तेजे उपरांत आमी भुरगे सगळे माधुकरी म्हणजे भिक्षेक वाड्यार सगळ्याक भोंवले. 12:30 आरती जावन मागीर नंतर महाप्रसादाक सुरवात जाली. ह्या वर्सा महाप्रसादाक जवळ जवळ 10,500 ते 11,000 लोक जाल्ले. प्रचंड गर्दी आशिल्ली, भरपूर प्रतिसाद आशिल्लो आणि दर्शनाक सामकी झुंड लागलेली भाविकांची. सो बरे तरेन सगळे जावन आतां 3 सुमार किर्तन जालें. किर्तन जाल्या उपरांत 5 दत्त जन्म जालो. आतां रातचो पालखी जातली. देवळाच्या परिसरांत भोंवताळे काडून पालखी जातली. अशे तरेन आमी मोठ्या उमेदीन दत्त जयंती मनयता. हो 40वी दत्त जयंती ह्या वर्साची.